जेजून सांगलेली ग्रेस्त पिशाची वपार अशी सोमता. असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुंजायतेल्यांची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नासलेल्यांची. हे दिशेन पळयल्यार जेजूची शिकवण आनी वपार ग्रेस्त जावंक आपोवची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावंक आपोवची. जेजून ही वपार सांगुल्लो उद्देशच सर्व तरांच्या आपस्वार्थतावन अलग रावंक चत्राय दिवचो. लेका वर्तें पुंजावची आशा आसच्यांक जेजू लिसांव दिवन पुंजायतेल्याची मांडावळ आनी देवाची मांडावळ कशी एकामेका विरोध वचोवंक साध्य आसा म्हूण स्पश्ट करता. ग्रेस्त मनीस आपणाकच 100 वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें दुकां आसा, सवकासाय घे, खा पिये आनी गम्मत मार म्हणटा. पूण ताच्या 100 वर्सांचें योजन देव आयचे रातीक हाडून नुल्ल करता. सवकासाय घेवन लायफ एन्जॉय करूंक चिंतल्ल्या ताचें योजन देव ताचो जीवच फाटी विचारन नुल्ल करता. आपण अदृष्टवंत म्हूण चिंतून जायते पुंजायलेल्याक देव व्यंग्यान म्हणले बरी, हें सगळें कोणाचें जातलें म्हूण विचारन अदृश्टाचें नुल्लपण दाखयता. हर एक अदृश्ट जिवीत दायज आनी दिरवें सर्वेस्पराचेंच देणें. ताचें धणीपण वळखतल्याचेंच ग्रेस्त जिणें. आपस्वार्थ सांडून सतानितीची, भावबांदवपणाची, सोडधोड आनी शांतीची अशें सुवार्थेची जिणी जिवंक आसा, सुवार्थेचेंच आपोवणें.